हांव वॉर्ड 10तल्यान निवडून आयलो काना बेनावले विलेज पंचायत आनी हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा म्हणजे सपोर्टर वोटर तेणें म्हाका वोट मारला निवडून आयला तेणी आनी फक्त म्हजें एक विजन आसा हे गांवांत जे आमचे कोण शेतकार भाव आसा आनी कोण दुसरे बोटकार भाव आनी दुसरे जे काम करपी तांकां रोजगार सद्या ना तांकां तो रोजगार कशें करून दिवपाचो गव्हर्मेंटाची ज्यो जायती फॅसिलिटी जायती सबसिडी मेळटा ते हांव तांकां घेवन दिवपाक ट्राय करतलो आनी कॉमन लोक जो आसा जे सगळे बारीक बारीक कामां जेंची जायना पंचायतीन येवन तांकां परत परत फावटी मारचें पडटा ते म्हाका हें सगळें बंद करपाक हांव हें फूल हांव ट्राय करतलो हांव दत्तलबाती डेप्युटी सरपंच आसलोलो आतां हांवें म्हजे बायलेक बसयले आनी हांवें बसलोलो दोगांय आमी हायस्ट म्हाजें आमी जिखले आतां म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना सगळे आमी बेतलबातीन जिखले म्हणजे सगळे बेतलबाती एक आनी मंत्रीपाट म्हणजे कांय ना आनी मुगे एक विजन आहलोलें आमगे बेतलबाती जायते स्पीड ब्रेकर एक पूण आहलोलो म्हाका पयले स्पीड ब्रेकर घालपा जाय आनी बेतलबाती आमी सगळ्यांनी घेवन एकवटान आमी काम करपा जाय हें मुगे विजन. तुजें नांव सांग. तुजें मनां कितें आहा? म्हजें नांव मुगे मनां आहा म्हणजे मुगे गोवांत केलां तशें तेज्या वन बोर करपा कितें उमको कितें गॅसलीन काम करपा आहा न्हू तेज्या बोर करपा सोदता मुखार. I'm Nazima Ribello, got elected in Betalpati village panchayat, ward number 6, and my vision is for the betterment of the village panchayat of Betalpati and for the people. हांव जेनिफर रॉड्रिक्स वॉर्ड नंबर 5 आनी कामोली पंचायत पंचायत कामोली आनी हांव तुमगे पयलीं जेजू आर्गां दिता तो सांगाता घालो आयज हे सुवातेर म्हाका पावोवपा आनी तुमकांय हांव देव बरें कर म्हणटा काळजांसान सगल्या आमगे लोकांक म्हाका हे पंचायत घरांत पावयल म्हूण तुवें विजन आहलोलें जायत करपाचें हें मना आहा की हे दोंगर कातोताय सो ते सगळें हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो म्हूण हे गाडीज ओडटा ते दोंगर कातोताय ते चोयन सो हांव आयज मुखार चल्लां सगळीं बरें काम करपाक आनी पावयल हांव तुका थँक्यू म्हणटा. Rini Mascarenas from ward number 11, village panchayat Kana Benaule. It's with the immense pleasure that I'm elected. I'm one of the youngest candidates amongst all of them. And my vision is to hear grievances of all our villages and definitely to work for the betterment of our next generation. As well as I thank all my voters who have entrusted me with this responsibility, and I would definitely work to my capabilities for the betterment of our village. Thank you once again to all. Thanks to all my family and my supporters and everybody. Thank you once again. I am Advocate Dineshwar Naik. I have won unopposed from ward number 2 of Nagwa village panchayat. I'm Gabriel Fernandez, ward number 3, Nagwa village panchayat. Myself, Gina Bas, ward number 5, Nagwa village panchayat. Lorenzo Victor Fernandez, ward number 1. Rosino Faria, ward number 7. विजन एक दोन उतरांनी. Our vision is to protect our village, keep our greenery, to keep the flora and fauna of our village intact, work for the people, work for the downtrodden. तुमचो सरपंच बी कोण जातलो अशें कितें थारायलां? हें अजून कांय थारायलो ना पूण आमगेले सगळे बाराबर आसतले आनी बाराबर मुखार आसतले आनी आमचे बाराबर वयता आसतना आमगे विलेज मुखार घेवन वयतले. सांबा आहा? नांव? मानुएल बॉर्जिस, वॉर्ड वार्ड नंबर नंबर 11 नुवें. ह्या वार्डांतल्यान आयज हांव जिखून आयिल्लो वार्ड नंबर 11तल्यान. लास्ट टायम हांव आशिल्लो लोकांनी आमच्या वोटरांनी निवडून हाडलो म्हाका.
लोकां बरें नांव पावलो लोकांची सर्वीस जाता ती बरी हांवें दिली सो ताका लागून लेवय पायट लोकांनी म्हाका निवडून हाडला सो हांव सगळ्या आमच्या वोटरांक काळ जाता देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू. Cajetan Barreto on the ward number 8 village. पोलीस ते हांव देवाक दिन वाजता हें आमकां इलेक्शन जिखोवंक आदार दिलो तेच परून म्हणजे सगळे वर्कर आहा आनी आमचे सगळे वोटर आनी एका वोटराक हांव थँक्यू म्हणटा तेच परून आमचे गांव जायते डेवलपमेंट करपाचे उरलेले क्लिनिंग ऑफ ड्रेन आनी गाटर आनी जायतीं झाडां मारपाची स्पीड ब्रेकर्स जाय आनी सिग्नल जाय जायते ते हांव काम करून वावरतलो म्हजें नांव मारियो डिसोजा हांव इलेक्ट जाला विलेज पंचायत राया वॉर्ड नंबर 4 आनी मुगेली ड्रीम आहा मुखार जे म्हाका लोकांनी ते 5 वर्सां म्हाका निवडून दिल्लो ह्या वर्सा म्हाका भरपूर वतांनी म्हाका निवडून दिलो ते फाटी म्हाका तरी कोण पडलें हे फाटी म्हाका सुबेज वोटान निवडून दिलो कित्याक हांवें 5 वर्सां काम केलें आनी मुगेली ड्रीम आहा मुखार जी जायत आनी जी काम उरल्याय ती सगळी इन्कम्प्लीट कंप्लीट करपाक आनी तें सगळो म्हाका तो सपोर्ट घेवन लोकांचो सपोर्ट घेवन ती हांव सगळीं मुखार ती कामां पुराय करतलो आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा मोबीन मुदिनो पंचायत मिनिस्टर ताका तशेंच एमएलए रिजनल तांकांय म्हाका सपोर्ट केला म्हणून देव बरें. My name is San Francisco Fernandez and I was born in ward number 1 at Rasaim in Lotolim village panchayat. I try my best to do the betterment in our village. Thank you. Now. म्हजें नांव फिलू फेर्नांडीस हांव वॉर्ड नंबर 3 विलेज पंचायत लोतोली. आय थँक ऑल माय वोटर्स ऑफ वॉर्ड नंबर 3 आनी हांवें जायतें पयलें काम केल्लें आसा आनी हेजेय मुखार हांव जायतें काम करून म्हज्या वॉर्डान जाता तितलें डेवलपमेंट करूंक पावतली. नांव सेलिना ब्रागांजा वॉर्ड नंबर 7 सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यां पासत हांव वावरुतलें आनी सगल्यांक थँक्यू म्हणटा. नांव सांग. म्हजें नांव डोमिंगो रॉड्रिगीस कोलवा 4th वॉर्ड म्हळ्यार वोटिंगाचो 5 पंचायत कोलवा आज इलेक्शन जालां म्हाका दुसऱ्या जे काम करपाक आनी दुसऱ्यांक जाय म्हूण बसला म्हणून सगळ्यांक कितें काम आतां हांव बरें म्हणून करतालो आनी बरें केला बरें मार्जिनान निवडून दिला म्हणून लोकांक हाड म्हणून हांवें लोकां पासत काम करपाचें लोकांक जाय तें हांव दितलो बरोबर. Antonetta Fernandez, ward number 6, village Lotoli village panchayat. And हांव कितें बोर करपाक चयता हिंगा लोतोली तुका जाता तें बोर करता बेस्ट. हांव जुआना फेर्नांडीस वॉर्ड नंबर 4 विलेज पंचायत लोतोली. पयले सुवातेर हांव सगळे म्हज्या वोटरांक थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव म्हगेल्या वॉर्डान जाता तितलो डेवलपमेंट करपाक हांव ट्राय करतलें. थँक्यू. Yes, my name is Jose Pereira and I'm from ward number 7. Panchayat Bedalwati village panchayat. My vision for the village is that betterment for the village, all the members of the Bedalwati. So आज सद्याक इमिडिएटली कितें करपाचें चिंतलां? See, we will have to form the panchayat right now. एक पंचायत बरी पंचायत घडोवन हाडपाची सगळे बरे मनशां बरे आहा तांकां घेवन येवपाचें एक बरात एक पंचायत घडपाची बरी पंचायत घडपाची. Oswald Soza. My name is Godfrey Oswald Soza. राया पंचायत वॉर्ड नंबर 1. हांव बसलोलो कितें आमगे राया डेवलपमेंट करपा जाय म्हूण आनी कितें बरें करपा जाय म्हूण कित्याक आतां आमी चोयलां इन दीस वर्ल्ड जायते करप्शन आहा सो म्हाका तें स्टॉप करपा जाय आनी एड्युकेशन आनी यूथ मुखार व्हरपा जाय. थँक्यू. सीमा संतोष शेट्टे वॉर्ड नंबर 7 विलेज पंचायत सेरावली सालसेत गोवा. मुगे विजन फक्त लोकांक सगळें काम करून दिलां. आतां मुगे 4थी फावटी निवडून आयलां. आतां उरिल्लें काम हांव करतलें. आतां कितें उरलें तें काम करतलें. थँक्यू. Domingos Fernandez, Jilu, ward number 1.
पंचायत सरावली पंचायत विजन जायते करपाचें कितें करपा आतां मुखार जायतें आसा जायतें केल्लें आसा एक सरपंच हांव आलिना पेरेरा वॉर्ड नंबर 6 विलेज पंचायत सेरावली आणि म्हाका गांवाक डेव्हलपमेंट करपाक जाय म्हाका गांवच्या लोकांनी निवडून धाडला भरपूर सपोर्ट करून आनी भरपूर वोटांनी निवडून येयला कितलीं जाणां आसलीं तुज्या वार्डान 1 जाण आसली आनी तुका कितले डिफरन्स मेळ्ळो म्हाका 223 वोट्स पडले आनी दुसरे कॅन्डिडेटाक तुज्या नेक्स्ट 211 ऑल द बेस्ट ओके हांव लेस्ली दोरादो विलेज पंचायत सेरावली वॉर्ड नंबर 4 हांव 3rd टायम इलेक्ट येयला आनी आमगेलें हांगा बांदपाचें पंचायत घर तशेंच MRF लोली हाचेर ती कंप्लीट जावपा जाय आनी हें आमगे काम पयली प्रायोरिटी आसतलें वॉर्ड नंबर 11 राय विलेज नाव जसंता फर्नांडीस विजन आतां फ्रेश आहा पळोवपाचें आतां मुखार कितें करपा चिंतलां पूण सद्या विलेज क्लीन करपाचें पळोवपाचें कितें जाता तें